राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी नामान नावाचो सिरियेच्या राजाचे फौजेचो सेनापती आसलो. आपल्या दोनयाचो मान आनी इश्टागोट तो भोगतालो, कित्याक ताचे उद्देशी सर्वेस्परान सिरियेच्या लोकांक जोईत दिलें. पूण ताका कोड फुटलोलें. एकदां सिरियेच्या कांय शिपायांनी इस्रायलाच्या देशांत भितर सरून थंयसरलें एक धाकटुलें चेडूं धरून व्हेलें. तें नामानाच्या बायलेची चाकोन जाल्लें. ताणें आपले दोनीनीक म्हणलें, म्हजो दोनी सामेरेच्या प्रवाद्यांक मेळूंक मात गेल्लो जाल्यार तो ताचे कोड काडून ताका बरो करतलो आसलो. नामानान वचून आपल्या दोनयाक सांगलें, इस्रायलाच्या देशांतलें चेडूं अशें म्हणटा. सिरियेच्या राजान म्हणलें, चल वच, इस्रायलाच्या राजाक हांव एक चीट बरोवन दितां. रुपयाचे 10 तालांत 6,000 भांगाराची लिबरां आनी 10 दबाजीक आंगवस्त्रां घेवन नामान वाटेक गेलो. ताणें ती चीट इस्रायलाच्या राजाक दाखयली. तिचेर अशें बरयलोलें आसलें, ही चीट घेवन हांव नामान म्हज्या चाकराक तुजे सोरशीं धाडटां. तुवें ताचे कोड काडून ताका बरो करच्याक. ही चीट वाचिना फुडें इस्रायलच्या राजान आपली आंगवस्त्रां पिंजलीं आनी ताणें म्हणलें, तो म्हजेशी एका कोडकाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण देव? मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलोलो? म्हजे लागीं तो कसो झगडी करूंक सोदता तें बरें कोण पळयात. इस्रायलाच्या राजा आपली आंगवस्त्रां पिंजलीं म्हूण एलिजेवान आयकलें तेन्ना ताणें राजाक अशें सांगून धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजीं आंगवस्त्रां पिंजलीं? ताका म्हजेशी येवून दी, आनी इस्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका गमतलें. आपल्या सांगात्या बाराबर गाडयेर बसून नामान गेलो आनी एलिजेवाच्या घराच्या दारा मुखार उबो रावलो. एलिजेवान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जॉर्डन नदींत 7 पावटी न्हांव आनी तुजें आंग परतून नितळ जातलें. राग बरीत जावन नामान परतून वचूंक करतालो. ताणें म्हणलें, तो म्हाका मेळूंक भायर सरतलो आनी हांगा उबो रावन सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव घेतलो आनी म्हज्या गाव्यान हात लावन म्हाका बरो करतलो म्हूण हांव चिंतालों. आबाना आनी फारपान दामास्काच्यो नदी सगळ्या इस्रायलाच्या उदका परस अदीक बऱ्यो न्हय काय? तातूंत न्हावन म्हज्यान नितळ जावंक जायनासलें काय? आनी परतून सगळो रागबरीत जावन तो वाटेक लागतालो तेन्ना ताचे चाकर लागीं आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, बापा, ह्या प्रवाद्यान कसली अवघड वस्त तुका करूंक लायलोली जाल्यार तुमी ती करचो नासलोय? देखून जेन्ना तो तुका सांगता ना आनी नितळ जातलोय, तेन्ना अदीक बरे भाशेन तुवें ताचें आयकुचें. हें आयकून तो देंवलो आनी एलिजेवाच्या उतरा प्रमाणें 7 पावटी जॉर्डन नदींत बुडोवन भायर सरलो आनी ताचें आंग एका सुपुल्ल्या भुरग्याच्या आंगा परी नव्यान नितळ जालें. सगळ्या आपल्या सांगात्यांक घेवन तो एलिजेवाशी परतून गेलो, भितर सरलो आनी ताचे मुखार उबो रावलो. ताणें म्हणलें, आतां म्हाका अशें कळून आयलें की सगळे पृथ्वीचेर इस्रायला भायर आनीक देव ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें बोड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक, ताणेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू ताणेता
उदकाक व्हांवते जोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओत्रेकता. सबाब, देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक म्हजो आत्मो ताणेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. सबाब, देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या ओचीत दोंगराची दोयीन म्हाका वाट दाखय. सबाब, देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी सोरी खुशालकायेन हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी सोडून वेतां. सबाब, देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतां. ताच्या उतरांचेर हांव पातयेवन रावतां. कित्याक ताच्या हातांत आसा काकलूत, तारुणाची बुद्धी. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान सोर्ग धांपून दवरलेलो आनी आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेपेता नोंगरांतले विधवेक काडून तांतले एकल्याकूय सुरशीं देवान एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायतीं कोडकारां आसलीं. पूण सिरेच्या नामानाक काडून तांतल्या एकल्याकूय देवान नितळ केलो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं एकदम रागार जालीं आनी उठून ताणें ताका नोंगरा भायर घालो. तांचें नोंगर बांदलोलें आसलें त्या दोंगराचेर मातयेर तावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ती ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू देंवचार बसलेल्या मनशाक निवारता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाळणी तुका क्रिस्ता. नियाळ ना आनी नितळ जातलोय. नियाळाक आदार. देवाचे वाटेन आमकां वचूंक उक्तें मन आनी काळीज आसूंक गरजेचें. ही नवी दिशा घेवन नामान फुडें गेलो. बरवोसो थीर आसल्यारूच आमी थंय सोर पावंक शकता. हें सोत आमच्या मनांत घोट थिरायल्यारूच आमच्या काळजांत भावाटाची कीट पेट्टली. जेजूचो रूपकार आमचे सवय दुसऱ्यांक दिसून येतलो. नामानान हें सोत मानून घेतलें. जेजूचे कुरपेन बरोवन जेजूची पेकोवणी भोगूंक कोडांतलो सुटलो. बरवोसो आमकां फटयना ना आनी नितळ जातलोय. नामानान ही उतरां बाळगून घेतलीं. जेजूची दया माया आनी पेकोवणी ताचेर देंवन आयली आनी तो बरो जालो. देवाची पेकोवणी आमकां केन्ना मेळटा? जेन्ना तूं आनी हांव देवाचें उतर आयकून नियाळून जिवीत बदलतात आनी ताची खुशी मांडून घेतात. तेन्ना देवाची पेकोवणी आमकां फावो जाता. ताची काकलुतीची कृपा आमचेर वता. आमच्या आकातांच्या वेळार कोणाशी आमी धांवता. बरें कुमसार करून पवित्र संस्कार भेट करून जेजूचेर पातयून बरवशान ताका उलो मारून जिवीत बदलूंक वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जेजू तुजेरूच बरवसो दवरून जिवंक ह्या वर्साक आमी थीर निचेव करुया.